हरे कृष्णा. सगळ्यांका स्वागत असं. जय राधा माधव संगीत करता. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुन तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुन तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मिगेला आवाज ऐकतस की? ऐकत प्रभूजी. क्लिअर सगळ्यांना असतं? ऐकू ऐकू येत नाही. ओके. ओके. थँक्यू. येस. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. आयचे टॉपिक असा, आयर्न एज टू गोल्डन एज. हांव एक श्लोक शेअर करू पळयता तुमगे लेगीत. हे अध्याय आतां बारवा स्कंद दोन्ही अध्याय 17 श्लोक अस. चराचर गुरुर्विष्णू ईश्वरस्य किलात्मनः, धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्म पनुद्यते. चराचर गुरुर्विष्णुर् ईश्वरस्य किलात्मनः, धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुद्यते. चराचर गुरोर्विष्णु ईश्वरस्य किलात्मनः, धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुद्यते. कोणकेमून कमणस्वे श्लोकात. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा म्हणू आहे. चराचर गुण गुरोर्विष्णू
ईश्वरस्य अखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्म चर गुरुर्विष्णु पुनः ईश्वरस्याखिलात्मनः एनीवन? धर्मज्ञानाय। हरे कृष्णा। चराचर गुरुर्विष्णोरीश्वरस्य किलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्म पनुत्तये। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंकर अनमोनियत की। यस। हरे कृष्ण। चराचर गुरोर्विष्णोर्ईश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये। हरे कृष्ण। आणि कोणाकेमून कावा? हरे कृष्णा। चराचर गुरोर्विष्णोर् ईश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये। हरे कृष्णा। सरी. आजी वर्ड टू वर्ड कोणे वाचिताच वा? वाचू प्रभु जी? यस. Charachara, of all moving and non-moving living beings, Guru of the spiritual master, Vishnu, the supreme Lord, Vishnu, Ishvarasya, the supreme personality of Godhead, Akhila, of all, Atmanah, of the supreme soul, Dharmatranaya, for the protection of religion, Sadhunam, of saintly men, Janma, the birth, Karma, of their fruitive activities, Apanuttaye, for the cessation. Hare Krishna Prabhuji. कोणे ट्रान्सलेशन वाचताच वा? Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead, the spiritual master of all moving and non-moving living beings, and the Supreme Soul of all, takes births to protect to the principle of religion and to relieve his saintly devotee from the reaction of the material world. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्माला मागून घेऊन त्यांगेला आशीर्वाद, गुरु महाराजाला आशीर्वाद मागून घेऊन पूरा उपस्थित आशिल्ल्या सिस्क्रेस गुरुदेव प्रभूला चरणारविंदांतू प्रार्थना करून पूरा वैष्णवी त्यांगेला आशीर्वाद मागून घेत असं, पूरा जनाला प्रार्थना मागून घेत असं. घराच्या श्री राधा श्याम सुंदर अंगाचे लोकल डीटीस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय्या त्यांगेला अनुग्रहारी आयचे टॉपिक असं तंतु शूर करूया. आम्ही कलियुगांतू कलियुगा विशेष ऐकायला असं ग्रेस विजय गोविंद प्रभूलत गुरु त्यांनी मस्त विवरण दिलेलं असं. आणि मग एक अवसरही मिळाला असेल की नित्यम भागवत सेवे आणतो अंगाच्या लोकल हिंदी प्लॅटफॉर्म आणतो कलियुगाविषयी सांगू. त्यांना आवाज लेखलाय आईची टॉपिक मिळची बदला का त्या पुणे सांगेत असेल मग त्यांनी पुरा कवर केला ना कसं करचे बा इत म्हळे रे कलियुगा विशेष इतल्या नीचस की ताजे घोर अवस्था आमका आत्ता दिसानी आणि के म्हणू असं 432,000 years आता 5,000 वर्ष जल्ला मात्र आणि 427,000 years कलियुगा प्रभाव पडोच असं.
आत्ताच आम्ही पळयताची त्या प्रभून सांगितलं तू मस्त नमुने कार्य आम्ही आता पळयताची आणि तू जॉईन झालेला 30 लोक असाची त्या 30 लोकांतूय तुम्ही पळोनच पुरो सान असताना तुम्ही कशी आशिल्ल्याची आत्ता कशी आसा म्हणून टीव्ही व्हॉट्सअप येवचे कालान तू ते दोळताय तुमका मस्त नमुने घरकडे दीव जळयताना एटलिस्ट ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ मिगेल मामा मन केत नाही सांगचे आशिल्ले दीव जळयतना घरा बागला बायसून भजन सांगचे प्रॉबब्ली तेन्ना तिणें सूर करतना हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आशिल्ले सूर करतना कशें करचे श्री राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे दक्षिण भारतात कुणा येयले दक्षिण भारतांतू ब्राह्मण परिवाराक आम्ही GSB बॅकग्राऊंड कुणू येताना एक एडवांटेज कसं असं कल्चरली आमकां मस्त नमुनेरी अनुग्रह असता त्या सान असताना आमकां मस्त अवसर मेळ्ळलो आसा बापा मालेगी अज्जा लेगी आयकूचे करूक आनु आम येताना ताची प्रभाव येदे उणी जावन जालेरी आशिल्ले प्रॉबब्ली आमगेल जनरेशनांतू ते भजन हें म्हणलेलें एक सोशल गॅदरिंग म्हणलें मात्र आसा सगळ्यांक आपोवचे एक भजन म्हणचे थोडे खाण दिवचे कसं सकट म्हणून उल्लो न्हू करून पेटोवचे उलयतना कसं उलयता अशी तिणी कशी अशी केल्ली रे हिणी अशी केल्ली गो ती गेले पूत ताका असल 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 जास्त कसं म्हणून अर्ध सांगून ते अर्ध आयकलेले घेवन विंगड जणाला वतना ताजे अर्ध कुडसून ताका पेटोवन दिवचे त्या बुद्धी आमकां पुरा आयिलस इतिमितीन आमगेल चुकी मात्र नाही कलियुगा प्रभावान मितीली तेन्ना हे आयरन एज म्हणटाची त्या आयरन एजाचे प्रभाव पळयाची आमगेल एक जीवनांतूची दिव्य जावन आशिल्ले एक कडेन तुकून कितली उणेपणांत पावचेक अवसर आमकां मेळ्ळलो आसा म्हूण म्हाका ते उडगास आसा सान आसतना कोणाली निमगेले री घरकडे तुगेलो टेलिफोन नंबर कसो रे म्हणल्यार उडले सांगता आशिल्ल्याची आतां निमगेले 2 आलोचन कोरका नंबर होड जाला फुडें लँडलायनांतू 2-3 अक्षर अक्क आशिल्ले नंबरांतू आतां व्हडली नंबर जाला उडगासूय आसा ते नंबर कोणालेगी विंगडाकल्यान कॉल करतना मात्र कळटा आमगेले तेंगेले नंबर म्हणून तितली नमुनेरी उडगासू आमगेली मेमरी उणी जाल्ली आसा त्यानंतर न्यूजपेपर काडयाची तांतू हेडलायन्स तांतूची नेगेटिव्ह न्यूज सूर जाता पुरा अशी मरण जाल्ले अशी ॲक्सिडेंट जाल्ले तांतू एक पुणी पॉझिटिव्ह न्यूज आसना बाकी पुरा त्या न्यूजपेपरांत आसचे एडवर्टायजमेंट ते एडवर्टायजमेंट कसं करता तांतून एक वस्तू यूज केली म्हणजे जाल्यार तुमकां ते स्टॉप करूं जायना तितली नमुने एडिक्शन आशिल्ली वस्ताचे एडवर्टायजमेंट मात्र आसता तांतूं त्यानंतर तुम्ही पळयत आयची कालांतू तुम्ही एका वस्तू घेवचे चमकलेरी अंगडींतू खाणा वस्तू जेवता स्पेशली तांतू दिसू पुरो इतली कलोरीज आसता तांतू म्हणून इतली कार्बोहायड्रेट्स आसता इतली प्रोटीन्स आसता म्हळ्यार लाख ग्राम्स पुरा दिवन आसता आमकां खाता नकळटा आमी कितली नमुने कॉम्बिनेशन्स खाता आसाची म्हणून जाल्यार एक चुरांक घालक घालना फुडली हेल्था पळयतना आत्ता हेल्थ कांय प्रेशर ना तितली पुरा विस्तार जावन ते पॅम्फलेटार बरोवन दिवन ते पेट्टेर बरोवन दिवन वाजून करून खावन ताय मामामान करून दिलेले पोळ्याचे आनी पेज्जेचे रुची नासना आनी ताजी क्वॉलिटी आसा
आणि घरकर केलेलं पानपावळो तसल कसले नाही तसल कसले आणि एक येदे काळ चमकले री पानपावळ म्हणलं चढू कसं म्हण कळेश ना पत्तोळी म्हणलं कसं म्हण कळे ना पाना म्हण कसं म्हणून काय कळेश ना अंग होड जल्ला जेडा पान्ना विषय कसले होत ना पत्रडा म्हणलं गाव वाचून खाऊ का त्या कलियुगा प्रभाव येता येताची फॅमिली न्यूक्लियर फॅमिली जाता जॉईंट फॅमिली म्हणाल एक वस्तूची ना जाता म्हणाल आम्ही फुडली वार ऐकायला असं आयच्या सेशनांतू आम्ही मुख्य जावन ऐक चर्च करू वता असाची कल्की देवालय अवतरण त्यानंतर सत्ययुगाचे शूर कस जावचे म्हणाले ताजी नंतर समयस म्हणजे अत्त कालघट्टांतू आणि कल्की अवतार घेवचे 427,000 इयर्स असं आत्ता मी कसं करू का म्हणाला अंतू चर्च करू का प्रयत्न करूया येवचे 20-30 मिनिट अंतू कल्की अवतारा विषय श्रीमद भागवतम अंतू आम्ही आता कळलं 17-18 श्लोक तुकून 28 श्लोक ताय ताजी चर्च करता असाची ताजी नंतर त्या अध्यायांतू नव्या युगाच्या गोल्डन एजा विषय चर्चा करता असाची आयचे कल्की अवतारा विषय दोन कडेन तुकून कळलेलं असतं एक श्रीमद भागवतमा तुकूनची दोन्हीचे कल्की पुराणा तुकून वरिष्ठ वैष्णव तांगेल तुकून ऐकलेलं आशिल्लें सांगूक प्रयत्न करता अशी एक चर्च आशिल्ली की रामायणांतू वाल्मिकी आणि नारद मुनीन एक पण मेळतना वाल्मिकी निमगेत नारद मुनी लेगी 24 क्वालिटीज आशिल्ले एक व्यक्ती म्हाका दाखोवन दितवे नारद मुनी म्हूण सांगता आणि त्या 24 क्वालिटीज तांकां सांगून दिताची त्या चर्चा करतात आत्ता कालांत आमी पळयत एक हिरो म्हणले री कसले म्हणलें आमकां गुतूना वाल्मिकीन सांगतना हिरो म्हणलेली कॅटेगरीन देवका जाल्यार हे 24 क्वालिटीज हे तांकां का म्हणटा आत्ता हिरो आमी पळोवचे पुरोची सौंदर्य स्फूर्तका जाल्यार बुद्धी आसना नाजाल्यार दुड्ड आसना शक्तशील वस्ताक मनशाक ताजे विंगड कसले एक उणेपण आसता पुरा एक कॉम्बिनेशन आशिल्लें कलियुगांतू कोणाकय आसना म्हणलें आमी मना करून घेवका मस्त चर्चा करतात आनी ताची तेन्ना नारद मुनी सांगता पळय हांव तुका सांगून दिता कोण असल क्वॉलिटी आसा म्हूण वाल्मिकी सांगता राब तूं सांगची नाका म्हाका हांव सांगता तुका तूं तें कोण म्हूण श्री रामू हे पुरा क्वॉलिटी आशिल्ले श्रीरामानंत विंगड कोणाकय ना म्हणटा सांगता तशी त्या रामायणांतू हिरो म्हणलेल्या कन्सेप्टाक श्रीरामाला चर्च करून वाल्मिकी मुनी आमकां सांगून दिता की असले पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीरामाला नंतर विंगड कोणय हिरो म्हणलेल्या कन्सेप्टान नाची तुम्ही जावको मुनीची रॉंग हिरो वर्शिप कोरनाकाची म्हणून आमकां सांगून दिता श्रीमद भागवतमांतू बरीच 2-3 विषय मात्र कल्की विषय सांगितला कल्की म्हणाल टॉपिक मस्त कसला हॉट टॉपिक म्हणून येतं आणि आम्ही मस्त नमुन्याचे ऐकूनय पुरो की कल्की हांग उलपाव जाल्ले थंय उलपाव जाल्ले म्हणून सांगलें मस्त इंडियान तू कल्की फॅक्टरी तयार आसा मस्त जण ಒಟ್ಟು कल्की हांव कल्की जाला म्हणून सांगून हांव अशें आयकलेलें की एक पण एक टीव्ही शो आशिल्लो खंय त्या टीव्ही शोच्यान कसं केलें म्हणल्यार कोण चड कल्की म्हणून सांगून भोंवता आसाची तांकां पुरा इन्वायट केली आनी त्या सांगले न्ही तांणी आनी ते स्टुडियो घाल न्हू कॅमेरा दवर न्हू तांकां पुरा घालून बंद केल्ले आनी तांणी लढाय करून सुरू केले आनी ते लायव्ह टेलिकास्ट दाखयलेलें खंय
आणि कॉमेडी शो शेजारी लाकयता पर्टिक्युलर कल्की शो म्हणला तर तितली नमूने कॉमिकल टाइप आम्ही कल्कील विषय दिसू पुरा जल्लेरी श्रीमद भागवत मानतो या सांगता असच की केदना अत्याचाराचे एक्स्ट्रीम पावता मूर्धन्य अवस्थान पावता तांगेले उद्भव सांगिले 427,000 years ऑलमोस्ट या कलियुग कंप्लीट जाताना आता 5,000 जल्ला सो 432 अंतू 5,000 years कंप्लीट जल्ला सर then 422,000 years अंतू तांनी तांगेले अवतार घेताची म्हणून सांगितलं कल्कील अवतार म्हणाल कुठला आमका फर्स्ट उडगा सेव्ज कसले जयदेव गोस्वामीले दशावतार तंतू आम्ही दांचे अवतार म्हणताची कल्कीक म्लेच निवहनी दने कलयसी करवालम धूमकेतुमिव किम् अपि करालम् केशवधृता कल्की शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयदेव गोस्वामी थंय कसं सांगतास अंगा की हो केशवा कृष्णा कृष्ण परमात्मा हरी तुवा कल्कील रूपार येता तुका गुणगान करतास कश येतास तू एक आमचे गेल्यान कसं म्हणचे म्हण गोत ना म्हाका कॉमेट मिटिओर सडत पळा भायर तुगून सायंटिफिकली तशी धूमकेतू जावन येतास तू तुगेले हातान तू एक खडग असता ते खडग घेवन इट्स नॉट खडग स्वोर्ड तलवार घेवन येवन कितली पुरा वायट आशिल्ली जण आसा तांकां पुरा तू कलियुगान तू मारता म्हणून जयदेव गोस्वामीन दशावतारा सांगिल्लें आसा तेन्ना आमकां दिसू पुरो धांचे अवतार नवे म्हणून श्रीमद भागवतमान तू चर्चा करता आसाची लिलावतारा विषय 25 लिलावतार आसा म्हणून सांगिल्लें आसता तशीच ताची उल्लेख चैतन्य चरितामृतांत दिल्लेलो आसा 25th अवतार लीलावतार जावन कल्कीले विषय सांगता आसाची तांणी एक ब्राह्मण कुलांत जन्म घेता काय भारतांत संबलपूर म्हणल जागेरी संबला म्हणल जागेरी तांणी एक ब्राह्मण जावन आशिल्ले विष्णू यस्य म्हणल्यार तांगेले पुत्र जावन जन्म घेताची आणि जन्म घेवन जाताची क्षत्रियावरी देवदत्ता म्हणल्यार गोडेरी वचून पुरा जणाक कोण सकड अन्याय करता तसल राय कोण आसा तसल व्यक्ती कोण आसा तांकां पुरा कलियुगा वळारी वचून जीवश मरताची कसं लेखनची म्हण पळोवचें ना तेव्हा कितली स्पीडार लायटनिंग स्पीडार येताच तांणी एक पंथा एकाडेन राबून करचें न्ही ते घोड्यार वचून कोणा सकड माती कट करचें ते पुरा कट करून वताची दीस उपूर तुमकां हे युगांत न्युक्लियर बॉम्ब्स मिसायल्स आशिल्ले कडेन एक तलवार घेवन कशी वत्त वच्ची पुरो म्हणून घोर कलियुगांत तसल्या अवसरांत खावचेताय वस्तू मेळना काय तसल अवस्था आसता काय कसं लेखनची म्हणताय आमकां पळोवच जायना तेता येता मारून ताय खाताची तसल अवसरांत आतां आमी टॅक्नॉलॉजिकल हाजी क्लेम करूं पुरोची आमी भारी हुशार आसाची हें करूं आसाची तें करूं आसाची आमगेले शास्त्रांत सांगिल्लें आसा ताजे काय फुडें पुष्पक विमाना विशय तेता येता मंत्र सांगून भाण सोडचे ताजे पुरा विशय आमी म्हणल्यार आमी एक वर्ड यूज करताची पॉप्युलरली तमाश करूंक मिथिओलॉजिकल
म्हणल वर्ड यूज करताची, हिस्ट्री म्हणल नाही, मिथॉलॉजी म्हणल वर्ड यूज करताची. आम्ही क्रिएट करून कसकीची या केलेल्या म्हणून आमकी एवय दिसू पुरो कल्कील विषय कल्की आणि काही ये निमू ताजे विषय आता सांगता असं म्हणून श्रीमद भागवतमान तू व्यासदेवान सांगताना बुद्धावतार ये नशील ತಂಗೆಲೆ ವಿಷಯ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿ ತನ್ನ ತೇವಳಾರೀಚಿ ತಂಗೆಲೆ ಜನ್ಮ ಜಲ್ಲಲ ಸ ತನ್ನ ಸಂಗೀಲ್ ವರಿ ಜಲ್ಲಲ ಸ ತಂಗೆ जन्म जल्लेला स कल्की पुराण अंतू अति सुंदर विषय अनिके संगीलस कसं म्हणल्यारी पुरा पार्वती देवीला आणि शिवाला शिवानं कशी कल्कीला वाट करली वारडी कोण सोडलेलं म्हणून कल्कीनं पद्मावती म्हणाला तंका वारडी करू असं पद्मावती एक सुंदर युवती अशी रायाला कसला एक भारी कुबेर जावन आशिल्ले एक रायाल धुव लक्ष्मी देवीला रूप आणि तिथले सांगू असं की तिगे लोटूची कल्की अवतार येता म्हणून विष्णू कल्कील रूपार येऊन तिक वारडीक करता म्हणून सुखदेव गोस्वामी विषय मी ऐकलेलं असं की सुखदेव गोस्वामी गोलोक वृंदावनांतू एक कीरू जावन आशिल्ले तशीची हंतुई कल्की अवतारांतू कल्की पुराणान सांगता असची सुखदेव गोस्वामी तंगेल दोग्गाल मध्यंतू कीरू जावनु तेता एताक मेसेजेस पेटयता असता म्हणून शिवान आणि पार्वतीनं तिके एक अनुग्रह दिलेला अस कोणाक पद्मावतीक कसं म्हणल्यारी कंची पुरुषू तुका प्रेम रूपारी लस्टी रूपारी काम रूपार पळयत की त्या व्यक्ती पुरुषू स्त्री जावन वता त्या वेळारीची म्हणून तशी तिगे ल्हानू स्वयंवर पुरा दवरतना कंची रायू मुखार येईल म्हणजे तिक पळयलें कुडले त्या रायू चेली जाता तेन्ना तिक दिसता एक पंता कसल वर दिला म्हाका हे वर न्हय हे शापू कोण पळयले री त्या बायल मनशी जाताची म्हणून कडेरी एक पंता ती एक न्हंयच लेग वतना तिगेल पुरा गोपी तिगेल पुरा सखी जण घेवन वता ते सखी जण कोण तिक पळोवन चेली जाल्यार पुरा रायू तांकां पुरा घेवन ते न्हंयतले वतना दूर तुकून कल्की गोड्यारी वतस तेन्ना तिका दिसता यो पक्कन जाऊ या कल्कीन म्हाका पळयलें तो हांवें चेली जाल्यार कसं करचें म्हणून तिका हुस्को जाता आमी पळोवचें पुरोची आमगेले इच्छी कसले आमी एक थिएटराक कसले वचचे थिएटरान तूं आमकां आशिल्ले भितर एट्रॅक्शनस कसं म्हणल्यार लव स्टोरीन आमकां मस्त एट्रॅक्शन्स आसता आणि एक लव स्टोरी पळयतना कशी असता एक युनिक नमुनेरी एक नंतर एक नेक्स्ट सिनेमा पळयतना त्या विंगड नमुनेर एक लव स्टोरी एंड जाता तांतूं पुरो एंड जावची कशी बोथ हिरो एंड हिरोईन कडेर ಒಟ್ಟು मेळ्ळेची म्हणून मात्र तशीची शास्त्रांतूय देवान कसं केलं आमगेली इच्छी गोत्तस देवाक अक्का न्हू तो पळय सुजायना ह्या व्यक्तीक दारलो जावो बायलो जावो ताका असले मस्त फ्लेवर जाय आस्वादन करूक तेंची आमी पळोवचे पुरोची रामान सीते कशी हे केलेले तेगेले धनुष बेतून शिवाले कृष्णान रुक्मिणीक चोरून व्हेल्लेले किडनॅप करून व्हेल्लेले सत्यभामाक तशी पुरा नमुनेरी आमी देवालय चरित्रांत तुवें पळयलें री मस्त कसले एन्थुसियाझम आनी एंग्जायटी क्रिएट करून आमकां ते प्रेम मूडार हाडून देवान कशी वारडीक केल्लेले म्हणाल ताका तशीच आमी हांगा पळयत पद्मावतीक कल्की अवतार पळयतना मस्त भंय जाता जाल्यार
ते साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णू कल्की अवतार येवन तिका वार्डीक कोर वता. आम्ही पळयत कल्किंतू आम्ही जयदेव गोस्वामीला ऐकललवरी ತಂಗೆಲ್ जन्म तन्नी अवतार करतची आम्ही ऐकलेलं असं भगवद्गीतेंतूय. भगवद्गीतेन कसं सांगितलं असं केद्न पुरा अन्याय जत्ता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. केद्न धर्माचे उणी जत्ता तेजे मूर्धन्य पावतना देव स्वयं येता म्हण सांगून कृष्ण सांगतास. कृष्ण कसला ते सांगतास आमकां धैर्य दिवचें की हांव पूर्ण पुरुषोत्तम जाल्लो हांव स्वयं येता तुम्ही भिव नाकाची म्हणून. तेंची हांगा श्रीमद भागवतम तांणी एंड करता असच की ते पुरा जणाक कल्की अवतार येवन तितली जणांकय म्लेचास म्हणल्यार कोण मांसाहार करतकी आणि कोण जणाक वायट लेखतकी तांकां पुरा मारून घालता. आणि बाकीच थोडे जण आसताची तांगेले गुणा मितीन तांकां देव तांकां मारून घालना. बाकी पुरा जणां मारून तांणी थंय तुगून वताची. कशी वता तांणी ते एंड जात म्हणटना कलियुगाचे एंड पावता. त्या वेळारी श्रीमद भागवतमांतू सांगिल्लें आसा खंयचे दक्षिण आनी उत्तर आशिल्ली पुरा नक्षत्र ಒಟ್ಟು मेळनाशिल्ले वेळार दोग जणां विशय नांव काडलेलें आसा. सत्ययुग सूर्याचे तांगेले की हे जागो दिवचेक एकलो महाराज शंतनूले चंद्रवंश आशिल्ले महाराज शंतनूले भाव देवापी म्हणलेले श्रीमद भागवतम सांगिल्लें. दोन्हीचे इक्षाहू कुलातून आयिल्ले मारू म्हणलेले सूर्यवंशाचे रायू. तांणी आत्तय कलापा म्हणलेले जागेरी प्रार्थना करून असच की कलियुगांत अत्तय तांगेले दैवीक शक्ती ना प्रार्थना करून आसाची तांकां देव कल्की तांकां हे राज्य दिता. आनी तांकां हे राज्य दिवन सांगता तुमी मुखार सून वर येतली म्हणून. आमी पळोवचें पुरोची कल्कीन देवान कल्की रुपार येताना कसं केलेलं आसा दोग जणांक ते वयसून दिले जाग. कृष्णाने लढाई करून जरासंधाला लढाई करतना जरासंधाल राज्य काणी जरासंधाल पुत्ताक तागेले क्वॉलिटी पळोवन तागेले पुत्ता दिल्ले. रावणा मरतना लंका तागेले हाताक येनी विभीषणा सोडून दिल्ले. तशीच रामान वालीक मरतना सुग्रीवा लोटबेळून वारीक मारतना सुग्रीवाक सोडून दिल्ले की राज्य तुका म्हणून. देव केन्नाय कंट्रोलर पोजिशनांत आसना. म्हाका ह्या जाग बीन कंट्रोल करता म्हणलें. कोण लायक आशिल्ली व्यक्ती आसा वैष्णव जावन आशिल्ली व्यक्ती आसा ताका केपेबल जावन तांकां वयसून दिता. तदनंतर हे गोल्डन युगांतू अति सुंदर नमुनेरी वर्णाश्रम सुरू जाता. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे चारी आश्रम वर्णाश्रम धर्मान सांगिल्ले 4 आश्रम. ब्राह्मणाल काम ब्राह्मण करताची, क्षत्रियाल काम क्षत्रिय करताची, वैश्याल काम वैश्य करताची, शूद्राल काम शूद्र करता. कलियुगावरी कोणा कसं करची म्हणल्यार कळना म्हणल्यार ना. ब्राह्मण म्हणल्यार अति सुंदर जावन वेद पाठ करचे होम करचे. नंतर आता आमी पळोवचें पुरोची ते क्वॉलिटी नातील कसले एक जनू घालल कुठले तो ब्राह्मण जाल्लो म्हणलेले ताय आसा तांतूनय ते क्वॉलिटी वायस
सत्ययुग अपास सूर जत्ता म्हणून श्रीमद भागवतम सांगिलस. तुमका तर दिसू पुरो श्रीमद भागवतम अशी पुरा सांगिलस. प्रभू पूर करी प्रभू इति म्हणल्यार श्रीमद भागवत आणि 427,000 इयर्स असा. तू आत्ता सांगता असं आमगेले की आत्ता कसं करू का म्हणून सांग आमका. आत्ता कसं करचे 427,000 इयर्स ताय वेट करचे कलकी येवचे का ना आमकां आजी फाय आमी मरू पुरोची केन्ना देव पळयता म्हळ्यार आमकां गोत ना. ताजी फुडें कसं करता आमी म्हळ्यार आमकां सांगून दियाची म्हळ्यार दिसू पुरो. पुराणांत तो अतिसुंदर एक कथा आसा ते सांगूक प्रयत्न करता येवचे 10 निमिशान. दोन्ही गिड्ड आशिल्ली गिड्डा गिड्ड म्हळ्यार वल्चर्स एक चल्ल आनी चेल्ली. तांणी तांगेल वल्चर म्हळ्यार जी क्वॉलिटी कसो जाल्या वैरी आकाशांत आशिल्ले भितर वैर आसची तांणी आनी तांगेल दोळे ना दूर तुकून तोगू पळयताची. तांणी पळयता आसता तोगू कसं खातीर पळयता आसताची मेल्लल कसले आसवा कसं आस वायट कसं आस म्हळ्यार पळयताची दूर दूर. हल्ला ना तांणी एक कडेन हुबतना हुबची पळोवका तांगेले पाक कशी आसता आनी मात्र भारी शार्प आसता तांगेले आयस दूर तुकून पळोवचें. कसं करूनय तांकां दिसना तोगू कसलें ना म्हळ्यार तांणी पळयता आसता कसलें आसना. आनी तांची अनेक क्वॉलिटी कसो जाल्यार आशिल्ले भितर वायट पळोवचें म्हळ्यार क्वॉलिटी फायंडींग फॉल्ट्स. आमकां कलियुगांत आमगेले मुख्य कसो जाल्यार विंगडकलेले वायट पळोवचें म्हळ्यार कलियुगांत वल्चर लायक गिड्डा वयर आशिल्ले स्वभाव आमकां. वल्चर आनी कल्चराचो डिफरन्स कसो जाल्यार वी म्हळ्यार काणू सी घाली म्हण जाल्यार कल्चर जाल्ले तातूंत वी काडली म्हण जाल्यार कल्चर कल्चरांत सी काडली म्हण वी घाल्यार वल्चर जाता. आमगेले कल्चरातून वचून वल्चर म्हळ्यार बुद्धी आमकां कोणाल चुकी पळोवचें विंगड जणाले वायट पळोवचें. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान कोण ते वायट पळयता तांगेले विशयाचे सांगिल्लें कसं म्हळ्यार मोवा गूड आस पळय मोवा गूड वरके तांतू पुरा नमुने मोव येता आसता त्या गुडांत एक गूड जाता आनी एक गुडा तुकून येता मागच्या तुकून येता तुकून येता. तेंची एक मनशाक वायट पळोवचें म्हळ्यार कशी तो विंगडांत वायट पळयता म्हळ्यार आमकां दिस येता. तुमी एक सोशल गेट टुगेदरान पळयाची जनरल टॉपिक्सांत एक स्पोर्ट्स येता एक फॅमिली विशय येता. त्या फॅमिली विशय येतना आमी पळयता तिन्नीचे जनरल गॉसिप येता. जनरल गॉसिपांत आमी पळयता की वायट उलोवचें तिणें शिकिल्लें ताणें शिकिल्लें तागेले पुतान शिकिल्लें वल्चर टायप ऑफ बिजनस. तेन्ना हे दोन वल्चराक त्या काणींत आशिल्ले दोन वल्चराक तो पळोवन कसलेंय मेळना. तेन्ना ते लेखता कशी चुकी पळोवचें बा कसलेंय दिसना म्हूण कसं करचें म्हूण. तेन्ना तिन्नीचे एक गिड्ड येता. तिन्नी गिड्ड येवन सांगता की हांकां पळयतना दूर तुकून पळयतना तिन्नी गिड्डां पळयतना हे दोन गिड्ड सांगता ओह आमकां अनेक लेखले मेळ्ळे मू हाक कसलेपणी गोत्त सुपुरो खरी वायट आसा कसं आसा म्हळ्यार कसं म्हूण पळोवया म्हूण सांगून तागेल्या वताची. तो कसो करता म्हळ्यार हांकां दोगांकय घेवन हे कडेन वता. ते वतना हे तिन्नी गिड्डा कसं म्हळ्यार एक ट्रेन्ड गिड्ड आशिल्ले एक बेडाल आनी तागेली बुद्धी कसो आशिल्लो म्हळ्यार विंगड जाणां वचून आपोवन हाडचें विंगड वल्चर्स वचून. तशें हांकां दोगांक घेवन ते बेडाला वता. बेडाला वतना खंय व्हरता म्हळ्यार नेपालांत मुक्तीनाथ म्हळ्यार जाग आसा पळय थंय तांकां घेवन व्हरून बेड दवरता म्हळ्यार तांगेले माथ्ये काणू थंयचे फातराक धाडयता. ते फातराक धाडयतना
ते फत्तर कसं आशिल्लें सालिग्राम आशिल्लें तांगेले ಮತ್ತೆ दोनी गिड्डाले ಮತ್ತೆ ते फत्रा दड्डायला लेची तनी ते अति सुंदर विष्णु रूपारी चारी हत्तारी एवनु ब्रह्मलोक बत्ताची ब्रह्मलोक तुगुनु तनी तांगेल जीवन जत्ताची देवलोकांत वत्ताची देवलोक तुगुनु अपास भूमीन तेवनु दोनी राय जावनु तांगेले भक्ती जीवन मुखारसून होरनु बॅक टू गॉडेड वताची ते नमक दिसू पुरो गिड्डा तसले दोनी कसले करनी त्यांनी जीवनांतू चूकी मात्र पळोवन खेळले सालिग्राम शिला माती दड्डायला मितीन तांगेले जीवन सार्थक जाल्लेलें आसा आमक कसं असं आमक कसं मेळ्ळेलें आसा आमक हे काणींत कसं मेळ्ळेलें आसा आमगेले जीवन गिड्डावरीची वायट मात्र पळोवचे एक अवसर मेळ्ळेलो आसा आमकां चांग करूंक कोणालकी कसकी कृपा मितीन कंचकी एक भक्तान नेला आमगेला आनम्मान अज्जान बापमान कसकी लायक कार्य केल्लेल मितीन आमी कृष्ण भावनामृतांतू जोडलेलो आसा ते आमकां मुखार व्हरची कशें म्हळ्यार आमकां गोतना कलियुगा प्रभाव मितीन आमकां कसो जाता मन दिखता म्हळ्यार तांणी पुरा ताणें कार घेतले हाणें घर घेतलें हाणें हें घेतलें तें घेतलें म्हळ्यार आमकां केन्नाय मना दिसता म्हाका तितलें जायना न्हू तांणी कशी घेतलें म्हळ्यार पळयनाशी कालिताई गाडी चोलोवन कसो कोयर करता आशिल्लो आजी फॅक्टरीचे ओनर जावन आसा ते कशी ताण केल्ले कलियुगांत तूं कलियुगान सांगता सच की विंगड जाणा चुकी कोरनू धन कमावनू असले भितर होड जावचे म्हणाले कोणा पुरा मोस करू जाता ते मोस करून होड जण जाता आनी रायू गांवचे कशी प्रजाला तुकून दुड्ड खावचे जाता ते पळोवन दुड्ड खाताच ताच कशी ना म्हणून प्रजा कडेर कडेर म्हणटना राया पळयले धांवताच के त्या गांवांत तुकून आनी गुहे वचून निपोवन बसताच के दसल अवसर येत के एक कालांत तांगेले अवस्था आमकां इतकी कृपा मितीन एक आशिल्ले भितर बेस्ट क्वॉलिटी आमगेले कसो मेळ्ळेलो आमकां कृष्ण भावनामृतांतू पोट्ट जेवचे एक अवसर मेळ्ळेले दोनीच आशिल्ले भितर बेस्ट आमगेले आनम्माले आनी पूर्वजाले कृपा कसो मेळ्ळेले ब्राह्मण कुलांत जन्म जेवचे ते जन्म जाल्ले मात्र पावना ते कृष्ण भावनामृतांत अनुकूल कोरनू आमी कशी मुखार सुका म्हणलें आमगेल हातांत आसा आनम्माल हातांत नाही अज्जाल बापमाल हातांत नाही आमगेल स्वयं हातांत आसा आमी ते कसले सोशल गॅदरिंगशे आमगेले रिच्युअल कोरका की संस्कार कोरका की शास्त्र पठन करून ताका मुखारसून कशी वचका म्हणलें आमगेल हातांत आसा आमी पळोवचे पुरोची श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान कशी कृष्ण भावनामृत केलेले चैतन्य महाप्रभूले मस्तपंत आमी चैतन्य महाप्रभू म्हणलेले कृष्ण भावनामृतांत येवची फुडें आमी आयकनीची इथे आमकां आयकुची अवसर मेळ्ळी आमी ताजी एफर्टय काणी 11वा स्कंदांतू 5 अध्यायांतू 32nd श्लोकान सांगता सची कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजन्ति हि सुमेधसा कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम कृष्ण कृष्णाले कलर नहीं कोणाक चैतन्य महाप्रभूक तंगेले कलर कसले गोल्डन कलर जाल्यार तांणी कशी येताची ह्या युगांतू तंगेले सांगोपांगाश पार्षदम तंगेल पार्षदा पूरा घेवन येवन कसं करताची
संकीर्तन प्रायेर, कॉन्ग्रेगेशनल चॅन्टिंग. हे कोण कळता? सुमेधसा, बुद्धिवान जावनशिले, कलियुगांतू बुद्धिवान जावनशिले वर्ड यूज केलेलं पर सुमेधसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंटेलिजंट पर्सन्स बुद्धिमान जावनशील तांकां हाजे विवरण असता. आमकां आमी लेख पुरो 30 जण मात जॉईन जाल्लेची, 1000 जणां वयरी कम्युनिटी ग्रुपांत आसाची. नाजाल्यार भायर आशिल्ले लोक 10 मस्त मस्त मिलियन जण आसाची, तांणी पुराय त्यानाची. शास्त्र सांगता असं बुद्धी आशिले, बुद्धी म्हळ्यार अशी मेटिरियल बुद्धी नाही, त्या कृपा आशिल्ल्या तांकां देवाला अनुग्रह असता. देव कसं सांगता असं भगवद्गीतेंतू, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता. आमची पुरा भौतिक आणि दिव्य जावन आशिल्ल्याचे पुरा उद्भव पुरा मिकेलंतुकुनू येता असाची. कोण व्यक्ती भक्तेन म्हाका प्रार्थना करता की तांगेल हृदयांतू हांव आसता. देव सांगता असं. तेंची आमकां हांगा पळयत कल्की अवतारांतू आमी चर्चा केलेलो आसा कल्कीले विशय. तदनंतर आमी चर्चा केलेलो आसा गिड्डाले काणये मुखांतर आमकां मना करून घेवचें का. तशीच कलियुगांतून आशिल्ल्या कशी आमी गोल्डन एजान पावले म्हणाले. तांतू चैतन्य महाप्रभून सांगू असं की 10,000 वर्स असतं काही. चैतन्य महाप्रभून जल्लल नंतर 10,000 वर्स आम्ही त्या 500 वर्स भितर आम्ही ताची पीक अंत येईल असं आमगेल जन्म ते आम्ही जाणू कशी पुणी कोरनू येंची जन्मांतू मागशी देवाला वचू पळोवका. अशी नाही की आम्ही हय अनेक पण ट्राय करूया आणि यद्दी कलियुग असणं 427 एक 4-5 जन्म घेऊया कसं म्हणून पळोया, ताची रुची कसं म्हणून पळोया म्हण सांगून आम्ही स्पेक्युलेट करची नाही. असर अवसर मेळटनाची देवाल नाम काणू आम्ही मुखार सुका. हे पर्टिक्युलर श्लोकारी हांव आयचे कथाक विराम दिता आसा. आमी केन्नाय मंगल आरती करतना म्हणटा आसताची विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आले गुरु अष्टक मानतो. श्री विग्रहाराधन नित्यानाना शृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च निकुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. श्री विग्रहाराधन नित्यानाना शृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च निकुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. देवाले गुरुले चरणारविंदांतू नमस्कार कोरून विश्वनाथ चक्रवर्ती सांगून दितास की आमकां की गुरु म्हणाले देवस्थानांतू श्रीमती राधाराणीला आणि कृष्णाले प्रार्थना करता असं कृपा मागता असं तांणी आमकां पुरा नमुनेरी प्रचार करूक आशिल्ले शक्ती दिता असं आमगेले कसलेय योग्यत ना. श्रीमद भागवतमांचे एक श्लोक बदलेरी आम करतू जायना. काली आमी पळोवचे पुरोची 350 टार्गेट दवरलेले भगवद्गीते श्लोक सांगू का. तेन्ना आमकां दिसू पुरो 350 तू मस्त जाणां चुकी सांगला न्हय श्लोक सांगतना. कितली चुकी सांगून आसका जाल्यार तांगेले भाव पळय ते तितले जाणाले. एक घरकड बैसून आनु अम्मा चरडुव
आजो बापू म्हाका कितली जण सगळे ಒಟ್ಟು मेळ्ळू कसं वत्ता असाची हत्तांतू भगवद्गीते दौरन असाची भलेही तांकां उच्चारण येना मनान कसं आशिल्लें भगवद्गीते दौरन ते एटलिस्ट 1 घंटो 2 घंटो 3 घंटो पूरा ಒಟ್ಟು मेळ्ळू वाचका म्हणलें तक्क मी मुख्य इंपॉर्टन्स दिवका तांतू चरणारविंदम चुकयले म्हणलें पळोवच न्ही आमी तांकां सांगून दिवचें कोणूय नाशिल्लेची तांकां सांगून दिवचे प्रयत्न करता ना म्हणा चुकी करता म्हणलें न्ही उद्देश कसो आसा देवाले नांव काडूक पुरा बामणो बायल आनू अम्मा चरडू ಒಟ್ಟು बसताची विंगड एक कडेन तायतान ಒಟ್ಟು बसनाची हे कसले बसता असाची देवाल नांव जेलेल मितीन वाजू कितें प्रयत्न करता असाची असले एक अवसर मेळ्ळेलो आसा सोडूनच जा म्हणून तांकां सांग येता म्हाका समा वाजू येना ते श्लोक हांव करना म्हणून सांगून मागशी वचत जाल्यारय करनाची प्रयत्न करताची ते प्रयत्न करतना आमगेली ड्युटी कसो आसा शिकील जणाक सांगून दिवचे की तू केलेल भारी लायक आसा तू केलेल चुकी ना जाल्यार हांगा पळय हे सांगतना अशी सांगल्यार भारी लायक दिसता म्हणल्यार सांगून दिवचे ड्युटी आमगेले आमी केन्ना शिकलेच की गुरुल कृपा की आमकां ते सांगून दिवचे ड्युटी आसा ते भगवद्गीता म्हण न्ही कसलेय कार्य जावं तांतू ते सांगून दिवचे ड्युटी एक वैष्णवा तांकां आसा हांगा हांव कथाक विराम दिता आसा कसलेय चुकी जाले म्हण जाल्यार म्हाका माफ करका वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन जय श्रीला प्रभुपाद की जय। घोर